सकाळींच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय. सकाळींच्या वेळार म्हजी विनंती तुज्या मुखार दवरता आनी तुजेरच म्हजी नदर लावन रावता. किर्तनाचो बूक आवस्वर 5 वळ 3. भोव मोगाच्यान सकाळीं उठतस सर्वेस्पराचो उगडास करचें कितलें बरें. आमची मागणी, आमची प्रार्थना, आमची भोगणां सगळीं ताजेशी उबारून ताजेरच नदर घाल रावचें. आनी कितल्या वर्त्या कुरपेचे जर जावन आसा. देखून भोव पयस सक्रामेंताचें आराधन करन आयचो दीस आमी आराम करया. आमच्या कंताराच्या बुकांत दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितांत कंतार नंबर L15 ऑन पेज नंबर 163 L15 पान नंबर 163 आमी काडया. तुजो मोग करता सोमिया तुका अर्गां दिता, तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता म्हूण आमी गावया. तुझो मोग करता सोमिया तुका अर्गां दिता धनिया. तुझो मोग करता सोमिया तुका अर्गां दिता धनिया. तुझो मोग करता तुका अर्गां दिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुझो मोग करता तुका अर्गां दिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन हांव करता सोमिया, सरपोडण वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सोमिया, सरपोडण वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सरपोडण वंदिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. आराधन हांव करता सरपोडून वंदिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. तुझी स्तुती गाता सोमिया, तुका महिमा दिता धनिया. तुझी स्तुती गाता सोमिया, तुका महिमा दिता धनिया. तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता, म्हजो सोमी
म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. दोन्ही हात वयर करून हालेलुया आम्ही गाऊया. हालेलुया देवाच्या हजारपणात आम्ही प्रवेश जाऊया. हालेलुया देवाची उपस्थिती आम्ही अनुभव करूया. देवा लागीं थोडा मोगान आम्ही मागया. तो आमचो बाप, आम्ही ताजी भुरगीं. एका बापाय लागीं भुरग्यान मागलेल्या बरी आम्ही देवा लागीं मागया. एका भुरग्यान आपल्या बापायक आराम धरल्या बरी आम्ही आराम धरया आमच्या देवाक. काळजांत हांव ताका आबा बापा म्हणून आमी ताजी काकोत आमी अनुभव करया. ताजी कृपा आमच्या देव व्हाळाशी करया. ताच्या उजवाडांत आमी जेवया. आमचो हर एक काळोख जपयचो आमी. हर एक पातकाचे आमकां बसणे म्हणून, हर एक पातकाची शिक्षा तो घाण उडयता. आमच्या पातका प्रमाणे आमच्या लागीं व्यवहार करिना. पगार तो दया दाखयता, काकू दाखयता. हर एक पिडा शिडाचो गुण करता. हर एक समस्या मर्याद दिता. हर एक कश्टा विघ्नांतले तो आमकां निवारता. ताजेर आमी पातयेणी दवरया, ताजेर आमी विश्वास दवरया. मागया आमी काळजांत राव. सगळ्या मनशा कुळा खातीर, आमच्या गोठमा खातीर, आमच्या बसत, आमच्या भुरग्यां बाळा बसत, प्रायवंता बसत आनी पिडेस्ता बसत, कश्ट जाल्यांचा बसत आनी निराश्रितां बसत. हालेलुया 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 हालेलुया. समयाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी खालतें करा आनी समयान निश्चित केल्ल्या दिसात हो तुमकां उंच उबारतलो. सांपेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 5 वर्सां. म्हाका ह्या संवसारांत मनीस विविध संगतीचेर पातयेणी विस्वास दवरतात. ह्या आधारून जियेतात, म्हणजे फावंडेशन घालून जियेतात, बुनियाद घालून जियेतात. पयशे, आस्त, बदीक, ग्रेस्त ह्या बळवंत मनशांचो सहकार, ह्या पाठिंबो ह्या संवसारांत तांकांच आसची ती सकत देणी तालेंतां. पूण देवाचें भुरगीं मोगाचें देवाचेर आधारून जियेतात. ताच्या बळवंत हाताखाल आमकांच आमी खालती करची गरज आसा. सगळ्या संवसारार हें कोरोना वायरस खर्ग विस्तारला आसतना मोगाचें एका तरेची भिरांत आमच्या काळजांत सोकास उब जाता. आमी कितलेंय म्हळ्यार म्हाका भिरांत ना, म्हाका कावजिणी ना म्हळ्यार वायरस खंय आसा तें आमकां दिसना दोळ्यांक. पूण तें आसा तें खरें. सगळ्या संवसारार कितलोसो आतां लाख न्ही करोडांनी लोक कश्टोंक जाला, कश्टोन आसा. आनी ताचे वरवीं जायते तरांचो तात्वार उब जाला, जायते तरांचे समस्या उब जाल्या, जायते तरांचे संकश्ट उब जाल्यात. आमी पळोवन आसा धाकटेर नर्सां, आस्पत्रेचे सिब्बंदी सयत तांकां पुरो जावन गेलां. असल्या पिडेस्तां पळोवंक आनी सुलाबायेन हेरा पिडेस्तां पळयल्या बरी न्ही. ते मास्क घालून, ते PPE घालून आपणाक सुरक्षीत सांबाळून पिडेस्तांची सेवा करता आसतना धाकटेर नर्सां थंयच तांकां पुरासाण जाता. तांकां निरासपण भोगता, तांकां देस्परपण भोगता. आनी जायते वस्तू चिकित्सक जाय आसलें तें वखद, तें वॅक्सिन सयत उणें पडलां. सरकार अधिकारी कंगाल जाल्यात. पयशांचो तात्वार, दुडवा बुदीकाचोय तात्वार जाला. काम करूंक जायना, फॅक्टरी बंद पडल्यात. आनी असल्या वेळार मोगाचें आमचो आधार, आमचो समी, तो बळवंत, तो सक्तेवंत सर्ग आनी संवसार ताणें रचला. किर्तनाचो बूक म्हणटा 33वा वस्तर सुबी बळ. तो उलयलो आनी सगळें उब जालें. ताच्या स्वासाच्या बळान सगळें तो ताच्या नियंत्रणा खाल दवरता. तरी हें कोरोना वायरस देवाच्या सक्ते मुखार कांयच न्ही. देखून त्या समयाक आमी उलो मारया आनी सगळ्या मनशा कुळाच्या बाचावा खातीर मागया. आमच्या कुटुंबाच्या संरक्षणा खातीर मागया. आमच्या संरक्षणा खातीर, आमच्या ल्हान भुरग्यांच्या वाडोवण्यांच्या तरणाट्याच्या संरक्षणा खातीर मागया. सगळ्या संवसारार आसच्या सर, धाकटेरां, नर्सां बसत आनी अधिकाऱ्यां बसत, समाज सेवा करना आसात आनी समाजीन ज्यो कोण भोव म्हत्वाची व्यक्ती आसात आनी आमचे याजक, रिलिजियस आसात, सेमिनरिस्ट आसात, तांच्या संरक्षणा खातीर विशेश रितीन आमी मागया. गावयान तें गीत ಇರುವವನಾಗಿ ಇರುವ ಆತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯಾ. कितले अपुर्बाचें गीत आमच्या कंत्राच्या बुकांत आसा. H66 ऑन पेज नंबर 106. म्हाका बोपय सक्रामेंतलो जेजू सोर बळवंत आनी सक्तेवंत. कितलो सादो खालतो तो, त्या उंड्या रुपार आमकां तो दिसता. त्या बळवंत देवाक आमी म्हणया
खरोच सदांच जिवो आसो देव तूं म्हजो हात धनसरय सगळ्या मनशा कुळाक बचाव कर, सगळ्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हणून आमी काळजांत मागोन हें गीत आमी गावया. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. भावार्थान मागया, विश्वासान मागया. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. तुझ्या गोटमा जेजू समर्पण दी, तुझ्या गोटमांतल्या हरी एका बिडेस्ता, तुझ्या वाड्यांतल्या, तुझ्या सेसामाराच्या हरी एकल्या, तुझ्या विरगसच्या हरी एकल्या जेजूच्या आमोलीक रगता सुरक्षीत देवान सांभाळच्या खातीर तांचे जेजूच्या आमोलीक रदक्षिणे सगळ्या मनशा कुळाचेर, जेजूच्या आमोलीक रदक्षिणो सगळ्यांक जेजूच्या मोगान सुरक्षीत देवान सांभाळच्या खातीर मागया. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ದಾರಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸವ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ.
सगळे आमचे दूख ताच्या मुखार वमती सगळी आमची बिरां सगळी आमची गांवजणी खरी एक पिडा शेडा कॅन्सर डायबिटीस काळजाची पिडा मानसिक पिडा गांठी गांठी दूख सगळ्या अंगात असची दूख आमच्या गोठमांत असले समाशे आमच्या सेसामार आमचे समाशे आमच्या तरणाट्याचे वाईट सवय सगळे देवा भेटून दिवया ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯುನ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ ರಕ್ಷೆಯು ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯುನ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ ರಕ್ಷೆಯು ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पेंतेकोस्ताच्या दिसाक म्हाका आमी तयाराय करनासतना पवित्र आत्म्याच्या फळा विशयान आमी नियाळ करनासा पवित्र आत्म्याचे फळ आनी ताची ती लक्षणां कसलीं म्हणून 12 पवित्र आत्म्याचें फळ आमी म्हणटा म्हणजे 12 पवित्र आत्म्याची लक्षणां आमी म्हणयेत ह्या दिसांनी आमी नियाळ करची ती 3 लक्षण विस्वासीपण भोळेपण आनी स्वनियंत्रण पवित्र आत्म्याचें अभिषेक जाल्ल्या व्यक्तीचें भायलें रूप या भायलें नेसण या भायलें ताची सोबाय जावन आसता विस्वासीपण भोळेपण आनी स्वनियंत्रण आनी ताजे उपरांत येवचे ते 3 अकरेचे 3 ती लक्षणां वा सेगूण त्या फळाचे मानसुगी निश्कळपण आनी बरेपण हे 3 पवित्र आत्म्यात भरोवन आमी वावरी जाय पडटा मानसुगी सांबाळूंक निश्कळपण सांबाळूंक आनी बरीं कामां करूंक पूण आमचें भायलें रूपच जाय बोळेपण विस्वासीपण आनी स्वनियंत्रण आनी आज आमी नियाळ करया तें बोळेपण वा खालतेपण समया जेजू थावनूच आमी शिकता कित्याक फिलिपिकारां बरयल्ल्या पत्रांत 2ऱ्या वसरांत 5व्या वडीर तावन सांब पावलो आमकां म्हणटा तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावं दी म्हणजे आमी क्रिस्ता जेजू सारके आमी जाय आनी समी जेजूच्या लक्षणां ताजे सेगूण कितें जावन आसात 6व्या वडीर थंयसर देवाचें उतर म्हणटा ताणें आपणाक संपूर्ण तरान खाली केलो खालतें जावचें म्हळ्यार खाली जावचें खाली म्हळ्यार आसलें उणें जावचें कितें उणें जायचें 7 महापातकां पैकी पयलें महापातक जावन आसा गर्व आनी हांकार व्हडपण गर्व हांकार वा व्हडपण गर्व हांकार व्हडपण हें हाचे तावन सकला दिवचें आमी या तें आमचें तें आसल्यार तें आमचें तावन आमी काडचें खाली करचें तो देवूच जावन आसलो तरी त्या देवपणाक समासपणी लब्धून रावच्या बदलाक आपणाकच खाली केलो आनी मनशा रूप ताणें घेतलें तो देव तरी खाली जालो हेरोद राया मुखार समी जेजू खालतेपणी उबो रावलो कांयच उलयलो ना पूण केन्ना ताणें साक्ष दी जाय तेन्ना ताणें स्पश्ट सांगलें होय हांव देवाचो पूत तुज देवानी ताचेर केल्लो अपराध हेरोदी मुखार सानेद्रीन सभे मुखार वय तो आपणाकच देवाचो पूत म्हणटालो पण समी जेजू दुसऱ्या खंयच्याच संगती विशयान उलयलो ना तो देवाचो पूत म्हूण ताणें स्विकार केलें पिलाता मुखार येता आसतना तांणी घाल्लो तो अपवास जावन आसा तो आपणाकच राय म्हणटलो परतून
पिलाता मुखार जेजून स्पश्ट केलें, होय हांव आपूण राय पूण ह्या संवसाराचो न्ही. म्हणजे खालतेपण आनी भोळेपण म्हळ्यार एका रितीचें हेड्डपण न्ही वा नेणारपणी न्ही. खालतें जावचें, भोळें जावचें म्हळ्यार आपणा विशयांत स्वाभिमान आसूंक जाय आनी सारकी अभिप्राय आसूंक जाय. आपणा विशयांतच सारकी जाणवाय आसूंक जाय. आमी थोडे फावटी क्लास काण घेता आसतना आमी सांगता तुजे बरेशे गूण बरे आनी तुजे पाडशे गूण बरे. थोडीं जाणां कांयच बरोवंक तयार ना. तशें म्हळ्यार ती खालती भोळी म्हणून न्ही, तांकां तांचेच विशयांत सारकें नेणान. म्हाका जेन्ना आमी पवित्र आत्म्यान भरोवन जाणा जाय जे आमी कोण, आमी देवा थावन आयिल्ले हांव, आमी देवा लागीं फाटीं वता. जें कितें आमच्या ह्या संवसारांत आसा तें सगळें देवान दिल्लें. बरें आमचें ती आसची तालेंतां, देणी, आमची सबाई, आमची बरी भलायकी, आमचो जिवूस आनी ह्या संवसारांत आमकां मेळचें आस्त बदीक, आमची मोगाचीं मनशां, आमचें कुटुंब सगळें देवान दिल्लें हें आमी जाणा जावचें. देवान आमकां रचता आसतना ताच्याच सुरपायाची ताच्याच सारक्याची जावन रचल्या. देवाची भुरगीं जावन ह्या संवसारांत जिवन ससनाच्या सासणाक देवा बापाच्या मुखामळाच्या परसळांत आंजबडव्यां सवय सादा भक्तां सवय आमी सासणीक जिवीत जडचे खातीर देवान आमकां रचलां. आमच्या जिविताचें मिसांव जाणा जावचें जावन आसा तें खालतेपण, सादेपण. वय आनी समी जेजू आपणाकच खालतें करता आनी खुर्साच्या मरणा पर्यंत खालतो जालो म्हणटा 8वी बोड फिलिपियन्स चॅप्टर 2:8. म्हणजे आपले मिसांव संपूर्ण तरान जारी करता पर्यंत तो खालतो जालो. आमी ह्या संवसारांत आमच्या जिविताचें मिसांव कितें आसा तें आमी जारी करी जाय आनी त्या दिशेंत आमी खालतें जायसी. आज जेजूच्या दोगा आपोस्तलांचें फेस्त जावन आसा. सांत फिलीप आनी सांत जेम्स दोगी आपोस्तल. फिलिपा विशयांत आमकां वाचूंक मेळटा जुवांच्या वंजेलांत पयल्या वसोरांत. म्हणजे समिया जेजूच्या पयल्या शिसां पैकी तो एकलो जावन आसलो. ताका जेजूचो अनुभव जालो. व्हडा संतोशान वचून तो नातानायलाक आपण हाडटा, हेरांक आपण हाडटा आनी तो म्हणटा जें कितें पवित्र पुस्तकांत बरयलां, मोइशेन सांगलां तोच मेस्साया होच. म्हणजे समिया जेजू थंय सगळो पवित्र पुस्तक संपूर्ण जालो, परिपूर्ण जालो वा जारी केलो म्हणलें तो पातयेलो आनी ताच्या खातीर ताणें जिवूस दिलो. आमी जाणा ताच्या जिवितांत कितले व्हडा उमेदीन ताणें सुवार्ता परगट केल्ली जावन आसा. थोडे फावटी म्हाका न्हू थोडे जाण खालते जातात कित्याक तांणी एक मुखावाडा घालतात. मुखावाडा म्हळ्यार ह्या दिसांनी तोंडा उस्तूर घालचें आसता. थोड्यांनी आपणाकच खालतें म्हणल्या बरी दाखोवचें. ह्या संवसाराचो सोडवणदार समी जेजू जल्माल्या वेळार तेका रायांक देवानच ती जाणवाय दिली आनी ते त्या जेजू बाळका सोदून आयले. ते पयलें वचून मेळ्ळे हेरोदाक. हेरोदान एका खालतेपणाचें एक तोंडा वस्तूर नेसलें. म्हाकाय त्या जेजू बाळकाक पळयचें, हांवें वचून ताका नमस्कार करीचें म्हणल्या बरी तो उलयलो. पूण ताच्या काळजांत घात आसलो. थोडे फावटी खालतेपणाचें एक तोंड वस्तूर ह्या भायलें रूप घेवन थोडे जाण मोस करतले, दोगो दितले आनी व्यापार वहिवाटांत मुनाफो सडीत करून घेतले. जायते जाणी आसात. आनी थोड्या जाणांनी आसा तांच्या जिवितांत खालतेपण दाखयतात पूण अकरेक आपुणूच वयर म्हूण दाखयतात. म्हणजे अकरेक म्हजें नाक वयर आसा म्हणल्या बरी. म्हणजे हेरांक उंच उबारतात पूण अकरेक म्हणटात हांव तुमच्या सगळ्यांच्या की हांव उंच म्हणल्या बरी. अकरेक तांचो गर्व आनी अहंकार उपरांत तो दिश्टी पडटा. एक खरेपणी सादें खालतें जावचें कशें म्हणून हांव नियाळ करता आसतना म्हाका उगडास आयलो. समिया जेजून दिल्ल्या त्या ओपारीस वंपीत गेलो आनी तें भी दुसऱ्या सुवातेर पडलें आनी थोडें भी बऱ्या सुवातेर बऱ्या मातयेचेर पडलें. तें मात्र किर्लोन वाडोवन फळ दिवंक लागलें. ती बरी माती खालतेपणाक आमकां एक देख जावन आसा. बरी माती कसली? बरी माती म्हळ्यार ती इठाळ माती. तातूंत बरेंपण आसा. सादें खालतें मनीस पवित्र आत्म्यान भरलेले. पवित्र आत्म्याची देणी तांचे थंय आसात. पवित्र आत्म्याची कॅरिस्मॅटीक देणी तांचे थंय आसात. पवित्र आत्म्याची सकत तांचे थंय आसा. पवित्र पुस्तकाची जाणवाय तांचे थंय आसा आनी तांच्या जिवितांत ते फळां बरीच जाता. दुसरें बरी माती आमी पळयता तातूंत उदक पडल्यार तें जिरता. ह्या दिसांनी आमी नियाळ केलो पवित्र आत्म्या विरोध पातक आनी त्या पातका विशयान नियाळ करता आसतना आमचे काळीज आनी मन देवान
दिवच्या त्या पवित्र आत्म्याक आमी उक्तें करना जाल्यार पवित्र आत्म्या विरोध पातक. तें उदक त्या मातयेन जिरच्या बरी आसली माती बरी माता म्हणटा हांव. नाजाल्यार आमी ताका खडपी सुवात, पात्राटी सुवात, कांट्या झाडकुटांची सुवात आमी म्हणटा. आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्यान दिवचे इन्स्पिरेशन्स, पवित्र आत्म्यान दिवचे संदेश. कितले जाण सदां न्हीत आराधनांत वांटो घेतात आनी मिसाच्या बलिदानांत भागीदार जावन पवित्र आत्म्यान दिवचे संदेश आपणा थंय जिरयतात. ते खालते मनीस, ते भोळे मनीस, ते देवाक मानवचे मनीस थंयसर जावन आसा लेकावर तें उदक थंयसर रावन वचो मातयेन. लेकावर तें उदक रावल्यार पाळां कुसतात. थोडीं जाणां लेकावर ते संवसारी माहेज जावन घेतात. दीस इज अ वर्ल्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. जायते व्हिडियोचे संदेश, ते संदेश, हे संदेश घेवन थोडे एंग्शियस जातात, वारीड जातात, फियरफूल जातात, भिवकुरे जातात. आमचे थंय आमी वाळच्या न्हंय बरी जायचें. उदक थंयसर रावत जाल्यार कितें जाता, उदक कुसता. कुसलें उदक बरें न्ही, जिवाळ उदक जायचें. पवित्र आत्मा आमकां निरंतरी चलोन व्हरता, बरीं कामां करीशें करता, सेवा करीशें करता आनी सडीत जाणवाय आमी जडीशें करता. आनी चवथें जावन आसा वय देर शूड बी बॅलन्स्ड एसिडिटी, pH लेवल म्हणटा. ह्या विशयान म्हाका चड जाणव येना, पूण उदकांत pH लेवल सारकें आसल्या मात तें उदक पिवंक बरें, त्या झाडांक बरें. त्या रितीन लेकावरती एसिडिटी आसल्यार जायना. pH लेवल चड जालें म्हळ्यार एसिडिटी चड जाली, pH लेवल उणें जालें म्हळ्यार एसिडिटी उणें जालें. उणें जावं नजो ताचें एक लेवल आसा जंय आमच्या जिवितांत सारके रितीन परिमिती आसा जंय पवित्र आत्मो ती आसा करता. आनी पांचवें जावन आसा उदक केदाळ नितळ आसा जंय पवित्र आत्मो आमकां नितळ करता. सादे बळे व्यक्ती केदाळय नितळ. तर मोगाच्यान परतून देवाचें उतर आमी नियाळ करया. साम पेद्रूचें पयलें पत्र 5 वर्सर सोबी बोळ. सोम्याच्या बळवंत हाता खाल तुमकांच तुमी खालतें करा, ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां उंच उबारतलो. किर्तन 9:1 म्हणटा, सोम्या तें आसरो घेतल्या वेळार, सोम्याक आमचें खोटें करून घेतल्या वेळार, सोम्याक आमचें निवास स्थान करून घेतल्या वेळार आमच्या उजव्याक 1000 जण, आमच्या दाव्याक 10,000 जण मरण पडल्यार कसलेंच वायट आमच्या तंबा सरशी येवचें ना. आमच्याच दोळ्या मुखार वायट मनशांक, खोट्या मनशांक कसली मजुरी फावत जातली म्हणल्यार आमी साक्ष जातले. हांव तर मोगाच्यान आज बोपय सक्रामेंताचें आराधना आमी करता आसतना आमकांच आमी सोम्याक समर्पण दिवन आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याचें हे वर्तें फळ, सादेपण, भोळेपण आमचें खण घेवंक आमी मोगाच्यान पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. आनी आमच्या जिवितांत ह्या कोरोना व्हायरस मातनी हर एक पिडाशिडा, हर एक वायट खोटेपण ह्या संवसारांतलें खर्ग सगळें सोम्या जेजूच्या कुर्साच्या पांय तळां बसमन गोबर जावन दी म्हणून आमी मागया. सर लोकांक सुडका मेळोवन दी म्हणून, बरी भलायकी मेळोवन दी म्हणून, आशिर्वादा बेसांव मेळोवन दी म्हणून मोगाच्यान आमी खालतेपणी मागया. दोनी हात वयर करून जेजू जेजू म्हणून आमी गावया. जेजू 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 जेजू. लेवीन म्हणलो भुरगो, स्वित्झर्लंड आसा ल्हान भुरगो, ताका विशेश ताप आसा, त्या भुरग्या खातीर आमी मागया. महेश म्हणलो ताका ब्रेनांत ब्लड क्लॉट जावन आदर्श हॉस्पिटलांत उडपींत आसा, ताणें बेगीनच बरें जावचे खातीर मागया. रॉनी पिकाडो मास्कटान कोविड-19 वर आसता. पावल डिसोसा मास्कट, ताणें संपूर्ण बरें जावचे खातीर मागया. एडीथ मार्लिन पिंडो, ताची बोन सर्जरी जाल्या, वय ताजें बायोप्सी रिपोर्ट्स बरें येवच्या खातीर ताणें संपूर्ण बरी भलायकी जडच्या खातीर मागया. रुपर्ट सिक्वेरा मारोल, जॉन्डीस जाला, टायफॉयड जाला आनी कोविड-19 सांगाता जाला, ताणें बरें जावचे खातीर मागया. सिस्टर लेथिसिया फ्रँक, ती थंयसर कोलकातांत कोविड-19 वर पिडेस्त जाता, सिरियस आसा, तिणें बरें जावचे खातीर मागया. डॉनी डी सिल्वा आनी कुटुंब निडोडी पिडेस्त आसात, तांणी बरें जावचे खातीर मागया. सबार सगळे वाडेस पिडेस्त आसात, थोडे सगळ्या फिरगजीत घरात पिडेस्त जाल्यात कोविड-19 वर. आस्पत्रे भरल्यात, त्या सर पिडेस्त सांगातीर आनी आस्पत्रेंतल्या डॉक्टरां नर्सां खातीर आमी मागया. सर कश्टांतल्यान बसत आमी मागया, दिमी घालया आनी तकली बागावन सोम्या जेजू सर आमचे कश्ट थंय आमी समर्पण दिवया आनी ताचे आशिर्वाद आमी जडया.
मोगाच्या भावन आनी भयणीनो तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता. आयच्या मेसाचे इरादे अशें जावन आसात. जल्मा दिसाक अर्गां जावन मिस बेडिता आयरीन डिसोजा मँगलोर तावन अँटनी पिटर डिसोजा मुक्का तावन आनी तशेंच काजाराच्या वार्षिकोत्सवाक अर्गां जावन मिस बेडिता मॅक्सिम आनी जॅनेट डिकुन्ना बोंदेल तावन अर्गां मिसां बेटयतात विन्सेंट रॉड्रिगस पनीर तावन राफायल डिसोजा मडांत्यार तावन रिचर्ड क्रास्ता मँगलोर तावन शांती नोरोना आनी कुटुंब कुवेट तावन रेश्मा कस्तलिनो बँगलोर तावन फादर मर्विन नोरोना आनी कुटुंब मँगलोर तावन लीना आल्फ्रेड मार्टिस बँगलोर तावन शार्ली अनिल अन्ना मरिया बेल्तांगडी तावन ज्योती बॉम्बे तावन ग्रेशन मिनेजस अंधेरी तावन आनी तशेंच इराद्या खातीर अँटनी अल्मेडा पुणे तावन सरले आत्म्या बसोत आमी विशेष रितीन मागया. पुलकोदनींतले आत्म्या बसोत मिस बेडिता सिल्विया डी कोस्टा कुवेट तावन देवादीन विन्सेंट कार्डोजा केमतोरू रॉड्रिगस कुटुंबांत अंतरलेल्या बसोत मिस बेडिता आयरीन रॉड्रिगस गाडकोपर. पुलकोदनींतले आत्म्या बसोत मिस बेडिता रिटा पिंटो वामांचूरू देवादीन सिस्टर मिलिसेंट UFS बोंदेल देवादीन डॉमिनिक फेर्नांडीस बोळार देवादीन शाबी सेवियर आनी लेसी पिंटो किनिगोळी देवादीन आर्थर पिंटो दुबय देवादीन ॲग्नेस डिसिल्वा वालेन्सिया देवादीन विन्सेंट कार्डोजा केमतोरू देवादीन डॉक्टर रेव्हरंड हिलारी लोबो SJ देवादीन लॅन्सी आनी अँड्रू सिक्वेरा देवादीन मार्गरेट डिसोजा निडोडी देवादीन डेनिस डिसोजा USA कुटुंबांत अंतरलेल्या बसोतू मिस बेडिता ग्रेशन डिसोजा आनी कुटुंब USA. पुलकोदनींतले आत्म्या बसोत मिस बेडिता किरण पिंटो फजीर देवादीन तिमोती डेसा नित्याधर नगर ह्या सर इराद्या खातीर आनी आमच्या इराद्या खातीर आमी मागया आनी मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया. प्रवेश गीत आमी काडया. दैवी गायना बुकांत A19 पेज 26. संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हसिता आमचे तुवें वतल्या सदेऱ्या पासून अर्गां भेटयता दिलवाशी काळजा बापूय मोगाळ तूं आमचो जावो राखताय आमकां सदां नीट मोगाळ सुखा दुखान दिवन आमकां आधार जाताय आमचो बळवंत सांबाळना. संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हसिता आमचे तुवें वतल्या सदेऱ्या पासून अर्गां भेटयता दिलवाशी काळजा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आज इगर्ज माता सान जाकोब आनी सान फिलीप हांचे फेस्त आचरण करता. फिलीप गलिलेच्या गनेजर सरोवराच्या पेलेतेर आसच्या बेतसायदा ह्या गांवचो. जेजून आपल्या शिसांक आपयल्या पयल्या शिसा पैकी फिलीप एकलो जावन आसा. जेजून ताका आपयलें दक्षिण ताचेर आसलो तो संतोष, ताका मेळ्ळो तो संतोष. तो भायर वेता आनी ताच्या इश्टा नातानायलाक म्हूण सांगता आनी तो ताचे कडेन सांगता मोइजेच्या नियमशास्त्रांत आनी प्रवादीच्या पुस्तकांत सांगून आसल्या नाजरेचो जेजू आमकां मेळ्ळा. इतलें सांगून ताका जेजूची आपोवन हाडटा. ते आमी वाचता सांजुवेचो वांजेल पयलो अध्याय 40 आनी 5 वोल. सान जाकोब सान जूज सद्देव असो भाव हाची आवय जावन आसा क्लेफासी मरी. पेंतेकोस्ता उपरांत अपोस्तल जेजूची सुवार्ता प्रगट करूंक विविध जाग्यान ते गेले.
जाकब जेरुसलेमांत रावलो आनी तेंचो तो पयलो बिस्प जावंक पावलो. आमच्या नव्या सोल्यांत जो आमचें एक पत्री आसा तो जावंक पावता एक पवित्र पुस्तक आनी दोगांयनी तांचें जिवीत सोम्या खातीर समर्पण दिलें. आज हे दोगी जाण सांत आमकां सोम्याच्या मिसा वांटेल जावंक आपोवन दितात. आमचें जिवीत सोम्या खातीर आमी जियेनासतना आमच्या स्वार्था खातीर आमी करतले जाल्यार सोम्या कडचे आनी एकामेकाचे भुगसाण आमी मागया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुजगण्या विसरून सांगता मनान चिंतून तनाव विसरून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध व्हड अपराध. ह्या बसून तुगे संकार सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हणजे खातीर आमच्या श्रेष्ठ लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वदा देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससणच्या जिविताक फावो. Amen. Somia kakutka, Somia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka. Somia kakutka, Somia kakutka. महिमा देवा पुसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेच पडा देवा सर्गीच्या राया सर्वद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या भुजव्यार बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र आत्म्या सांगातीन देवापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थया सर्वेस्पुरा कणवळ्या बापा जेजू खातीर आपले रगत वरयले त्या तुझ्या धर्मता भगवंत फिलिपाची आनी जकोबाची आज आमी परब समरमता तांचे मागण्याक काण दी आनी ताच्या तुज्या पुताच्या कश्ट मरणांत आनी पुना जिवनपणांत आमकां वांटोवन दी अशें तुका रूप पळोवंक सस्नेक देश जावंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्यान एक वरांची येता आनी प्रज्वल चलयता सजनाच्या ससना आमेन. सा पावलान कुरीत घरां बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावानो हांवें तुमकां परगट केल्ली सुवार्ता आतां हांव तुमच्या उगडासाक हाडटां ती तुमीच मानून घेतली आनी तातूंत तुमी आतां स्थिर आसात. हांवें परगट केल्या तशीच तुमी ती सांबाळशात जाल्यार तिचे वरवीं तुमी तारण जोडटल्यात.
नांतर जालें तुमचो भवर्थ निर्फोळ जातलो. हांवें मानून घेतलो तसोच प्रप्रथम म्हूण तुमकां दिलो तो संदेश हो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर मेलो, ताका निके पेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो. केफासाक आनी उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टी पडलो. उपरांत एकच फावटी 500 भावां प्रास 60 जाणांक तो दिश्टी पडलो. तांचे मदले 16 जण आजून पर्यंत जिवंत आसात, पूण थोडे मोडन पावल्यात. उपरांत तो जाकोबाक दिश्टी पडलो आनी त्या नंतर समेस्त धर्मदुतांक. शेवटी म्हयने भरती जायनासतना जल्माल्या बरी म्हाकाय तो दिश्टी पडलो. देवाचें उतर हे श्लोक. तांचो वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारला. तांचो वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारला. अंतरळ देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचो वावर परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळीत आसा. श्लोक. तांचो वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारला. शब्द ना, उतर ना, तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकोंक येना. तरी तांचो ताळो पृथ्वीमेर शेकान शेक गाजता. तांचो संदेश संवसाराच्या सिमा पर्यंत पावता. श्लोक. तांचो वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारला. उद्गार. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. हांव वाट सत आनी जिवीत म्हणटा सोमी. फिलिपा, कोण म्हाका देखता ताणें बापाक देखला. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुकाय सोम्या. त्यावेळी जेजून तोमासाक जाप दिली. हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा चरशीं वचूंक जायना. तुमी म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाकी तुमी वळखतात. पूण ह्या फुडान ताका तुमी वळखतात आनी ताका तुमी पळयला. तवळ फिलिपान तांचे लागीं म्हळें, सोम्या, आमकां बाप दाखय, तितलेंच आमकां पुरो. जेजू ताका म्हणालो, फिलिपा, इतलो काळ हांव तुमचे सांगात आसूनी हांव कोण म्हूण तुका समजना मूं? जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. तशें आसता आमकां बाप दाखय म्हणून तुज्यान कशें म्हणूं येत? हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा हें तूं सतमानी नाय? हांव तुमचे लागीं उलयतां तीं उतरां म्हजे सक्तीन हांव उलयना. बापूस म्हजे सवें रावून आपलीं कामां चलयता. हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा म्हूण हांव सांगतां तें तुमी सतमाना. न्हय जाल्यार हीं कामां पळोवनपणी सतमाना. सतस हांव तुमकां सांगतां, जो कोण म्हाका सतमानता तो हांव करता तीं कामां करतालो. तितलेंच न्हय, ताच्याकी वर्ती कामां करतालो, कित्याक हांव बापा सरशीं वेतां. बापाची महिमा पुता मारिफात परगट जावच्याक म्हजे नांवी तुमी कितें विचारल्यार हांव तें तुमकां दितलो. तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त दे म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, हर एका भुरग्यांक एक आशा जावन आसा. आपल्या आवय बापाय सांगता रावा जाय म्हण. भुरग्यांक आपल्या आवय बापायतान पयस गेल्यार भुरग्यांक बेजार जाता. वय म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, हर एक रचनेक आपल्या रचणाऱ्या सांगता रावा जाय म्हण एक आशा आसा.
आमचो रचना जावन आसा सर्गीचो बाप. आनी जेजू जावन आसा त्या रचना जशी वेची ती वाट. त्या देखून जेजू सांगता हांवच वाट सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात केल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाची वचूंक जायना. सांजोवाचो वांजेल 14 अध्याय 6 वळ. फिलिपांत एक आशा आसली म्हज्या रचनाराक म्हज्या बापायक म्हणजे सर्गींच्या बापायक हांवें पळयचें म्हूण. त्या देखून तो जेजू कडेन विचारता सोम्या आमकां बाप दाखय तितलेंच पुरो. तो बोल जेजू आपल्या बापाचो आनी पुताचो तो संबंद तांकां विभासून सांगता. आनी उपरांत तो म्हणटा जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला. आनी बापूच म्हजें तें रावण ताजी कामां तो करनासा. उपरांत ताणें तांकां आपल्या बापाच्या मिसावान वांडेर जावंक आपोवन दिलें. आज तोच सोमी जेजू म्हाका आनी तुका त्याच सोम्या जेजूचे त्या सर्गींच्या बापाचे मिसावांत वांडेर जावंक आपोवन दिता. आमच्या बाबारी सबार लोक कोरोना मल्ल्या पिड्यांत कश्टवन आसा वळवळून आसा. तांकां जाय एक कुमकेचो हात. तेच बापाची मिसां जावन आसा गिरजेवंत असल्यांक आमी कुमा करची. आमच्या बरोबर असल्या गिरजेवंतांक कुमा करची ती सकत सोम्या लागची ह्या मिसाच्या पेडीन आमी मागून घेवया. आमेन. गोवासो हानायला स्वीकार कर बापा. वायंदकासो हानायला स्वीकार कर बापा. आमकां साज भेटयता स्वीकार कर बापा. जीवन है पावन कर दयाळ मोगाळ बापा. म्हज्या बाबा भयणीन म्हजें तुमचें बलिदान सर्पदा देवा बापाक मानतस जावन मागात. हे तुमच्या आतंत्र्य बलिदान आपल्या मनाकडे मेघ आमच्या नेक्या पवित्र विचारवाक सर्वेस्पर मानून घे. प्रितेच्या बापा भगवंत फिलीप आनी जाकोब हांचे परबे समायर आमी तुका अमता ती तेणी तूं स्विकार कर. कशा दक्षिणच्या संपडल्यांत ते आमच्या बाबा भयणची सेवा करूंक आमचो धर्म नियाळ निर्मळ मनाची भक्ती जावन दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्पुरा पवित्र बापा सर्वपुदान ससनच्या देवा सर्व काळीन सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसन आमच्या फायद्यासो. आमच्या ससने गवळ्या तुजो हिण तूं कितें दिसांनी नाय. भगवंत धर्मदुता वरवीं निरंतर तूं राखताय. तुजे पवित्र सदां चलच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधित्वेन नेमलाय आनी तुज्या हिणाची कवळी तांकां नेमलाय. देखून आतां देवदुता बराबर आनी सर्गींची सल दलबार निरंतर घेता तुजे मुखार. Povit, povit, povit दरबारासो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. पुसगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय.
सर्गीन तुका जय जय सर्गीन तुका जय जय बापा खरंच तू पवित्र तुवें सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यान धरून ही तेणी पवित्र कर म्हणून मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कोट आनी रगत आपल्याच कशेन कस म्हणून सत्संगाच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात हे म्हजी कोण तुमचे पासो समर्पणची त्याच बरी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांटले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्यान ससणी करायचे हे रगत पातकांचे बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशा पासत वरवतले हे म्हज्या उडासा करात Baba so good purgatoria. Jésus मेलो Jésus जीवन झाला Jésus नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उडास करता आनी हो जिविताचो उन्नत सर्वांच्या सुखा समर्पिता तुज्या मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सतला आमच्या समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रितेमीचे विस्तारल्या तुज्या पयसो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा पेटा पावल सोल्डान आमच्या गोली बापा आनी सगळे एजकी वर्गा बराबर तिका प्रितमकान वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणची काकूत कर तांकां आनी तुजे जगत मेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांचे दाय कर म्हूण मागता हांव आमकार मरये देवाचे मेळ सांगाती सान जुझेचे सपाती फिलीप आनी जाकब सान आर्नोल्ड आनी जोसेफ भगेवंत धर्मंत आनी सर्व काळीन तुका मनवाल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू ते पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडण्याची आज्ञा मनात धरून त्याने शिकेले प्रार्थना दीर्घ घेऊन म्हणूया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य संकायम तुझी खुशी सगळा जाता तुझी संसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पूण वायटींतली आमकां निवार सर्वेस्पुरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सर्वच कांय आमकां दीन सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्त येणे बरोवच्या अत्रतल्या आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पत्न्याचे सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या बाबरतेची दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी रोजत करताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं मोग आसूं आनी एकवटाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात
देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हे देवाची शिले संसाराचे पाप करता ती शिलेच्या जेवण आपेला ती सुभागी. तुमची म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका लायकी मेळटली. हांवें तुमचो मोग केलो, म्हजो जीव समर्पिलो. हर एक मनीस तुमचो पेलो, मोग करच्याक दिता हांवलो. मोग करून एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो. सेवक जावन जग पेल्याचो सोम्या आदार दी कृपेचो. अत्रेगाच्या कुमगाराचे मागणे. मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, तूं बो पवित्र सक्रामेंतांत तूं बो पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसा म्हूण हांव पात येता. खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येता. हांव सर वस्त प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता. आनी तुका म्हज्या आत्म्या घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंत घेवंक आसाद्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसाद्य तरी आत्मीन रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये. आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण पात येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगोवन धरता. हांव तुका वेंगोवन धरता. आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवट जाता. आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन कितेंच हांवें जेजू तुजे तावन कितेंच हांवें वेगळ्याचा जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळेसार जावंक म्हाका सोडी नाका. आमीन. आमेन. प्रार्थया. भोवमोगाळ बापा, आमी घेतल्या त्या क्रिस्ता प्रसादा वरवीं आमची काळजां निर्मळ कर. अशें तुज्या धर्मता फिलीप आनी जाकब बराबर तुज्या पुताक देखूंक तुका वळखूंक आनी सस्नेक जिवी जोड आमकां फावय. हे उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. कोरोना पिडे वरवीं कश्ट पासत मागणे. सर पुजा आनी काकोदच्या देवा, तूं सगल्यांनी सर रसनाचो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडे जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिडा बेगीच ना कर. पिड्यार लागल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक गोवन कर. सद वावरान आसान त्या दोतोरांनी ह्या पिड्येक बेगीच वखद सोडूंक कडेन जावन सरकारान आनी बालिका क्षेत्रांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जगती मेळटा काडीचे आमी करता ती मागणी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर्वदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. गीत संको G9 पेज 71. सोम्या वेता तुका अर्घां दिता. तुझे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. सोम्या वेता तुका अर्घां दिता. तुझे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. शिकय म्हाका क्रिस्ता पासत वावरूं. शुभ वार्ता तुजी हांवें प्रसारूं. सोम्या वेता तुका अर्घां दिता. तुझे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. सोम्या वेता तुका अर्घां दिता. तुझे नांव गाता माया मोगान